आयज आमी हांगर फ्रीडम फायटराची भुरगीं जमल्यात कारण आमचेर अन्याय जालात। जवळ जवळ 267 भुरगीं स्वातंत्र्य सैनिकांच्यांक आयज जॉब ना। गेली 8 वर्सां मायज जाली फक्त आश्वासनां। ताच्याच बरोबर आमच्या बापायनी हाल कश्ट सहन भोगले, बंदखणीन गेले, मार खाल्लो, पण आयज स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक जॉब ना। लक्षय घालिनात। तुम्ही सेक्रेटरीज वचात, तांचे कडेन विचारपूस करात, चीफ सेक्रेटरी वचात, पर्सनल डिपार्टमेंटा कडेन वचात, ज्या ज्या डिपार्टमेंटान वतात थंय तांच्यांनी रोस्टर म्हणटा तो मेळत ना। CFFचो रोस्टर खंय? A आनी B कॅटेगरीचो रोस्टर खंय? तातूंत जी भुरग्यांची नांवां आसपाक जाय फ्रीडम फायटर भुरग्यांची ती नांवांच ना। रोस्टरूच गायब आसा काय रोस्टर ना हे काय खबर ना। C आनी Dवूय ना, A आनी Bवूय ना। हाजेर थंय आमी तांचे कडेन विचारपाक गेले, ते आसात ना, ते मेळत ना। ते फाटल्यान आसता आपल्या मंत्री बाबांच्या फाटल्यान बिजी असतात। आमकां टायम दिवपाक तांचे कडेन टायमूच आसना। आतां अशा परिस्थितीत आमी करचें कितें? त्या खातीर हे आंदोलन आयज सुरवात केल्लें आसा। हे आंदोलन फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांचे जांकां आयज पर्यंत जॉब मेळ्ळेले ना। हे फ्रीडम फायटरांचे भुरग्यांचे आंदोलन आयज सुरवात जे जाल्लें आसा हे चालूच उरतलें। 19 डिसेंबर आसूं हो येता तो 19 डिसेंबर आसूं काय फुडलें आसूं, आमचें आंदोलन चालूच उरतलें। हो आवाज आसा, आमकां जस्टीस जाय, आमकां न्याय जाय। CFFचे पोस्ट काडून दुसऱ्यांक दितात। CFFचे भुरग्यांचे पोस्ट दुसऱ्याक दितात। कशें? तर तांचे सर्टिफिकेट आसना आनी तांकां जॉब दितात। हे कशें? हे चमत्कार भितर घडटा कशें? हे कांयच कळना आमकां।